सत्तरी खोतोडेच्या पंचायत वाठारात आयिल्ल्या चक्रीवादळाचो सगळ्यांत चड फटको बसलो तो गवाण्याक. पळयात गवाण्याक कशी झाडां आडवी जाल्यात ती. वाऱ्या सरशी घरावेले पत्र्याचे छप्पर सुद्धा हुबले. थंयचे पंच आतां लोकांक सरकारा कडच्यान लुकसाण भरपाय मागतात. पावसा वांगडा वारोय येता म्हणजे सगळे सडनली जाता आणि ह्या 4-5 दिसांत म्हाका दिसता 2-3 दिसां पयलीं गुळेली पंचायत पयकुळा अशा तरेचे वादळ जावन थंय भरपूर नुकसान जालें. आणि काल आमच्या हांगा वार्डात हांगा गवाण्या हांगा एक पोटो कसो भरपूर वादळ लागले. आणि आता तुम्ही जे फाटल्यान तुमकां दिसतले की घर म्हणजे ह्या घराची तुम्ही अवस्था पळया म्हणजे कशा रितीन जे कॉलॅप्स जाल्ले आसा. आणि एज वेल एज जे उत्पन्न आसा माड्यो माड हे बी पडलेले आसा आणि भरपूर अशी शेतकऱ्यांची नुकसान जाल्ली आसा. तेन्ना एक गव्हर्मेंटा कडेन मागणें आहा की तांकां लवकरात बेगीन तांकां नुकसान भरपाई तेंचो इस्टिमेट करून तांकां नुकसान भरपाई दिवची. पुढे येऊन पळय जाल्यार शरद जोशीचे घराचे रूफ अख्खें रूफ उखलून कडेक पडलेले आणि झाडां जे पडलेले ताका हिशोबच नासलो. जवळजवळ 50-100 झाडां हेवटेन तेवटेन सगळ्या तुटून पडलेली आहा. कितें आहा शेवटी हो नैसर्गिक कोप. पण तरी पण गरीब मनशाक गव्हर्मेंटान हात दिवपा जाय. कारण गरीब मनशान हे मोठ्या जिवाच्या आकांतान म्हणटा तशें रिणां काडून म्हणटा हे तेणे घर उबें केल्लें. हे मेन तेचें रूफ जे केलां ताका जवळजवळ तेणे 2-2.5 लाख खर्च केल्लो. गेले आठवड्याभर हे वादळाचे सत्र चालू आसा. गेले 4-5 दिसांक गोयले पंचायतीत जाले एक 50 लाखाची सुमार हे जाले. आता त्याच प्रमाणे आता आमच्या पंचायतीकडे तेजे चालू आसा वादळ. कालच्यान 4:30 वादळ स्टार्ट जाला. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.